ऑपोजिशना इश्यू असो केलेले ना. 2 कोटी जर वेव केल्या ते सुदीन ढवळीकरान केल्या कोणी केल्या हें तरी ताका खबर आसा काय केली हो पयलो प्रश्न. नंबर 2 डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता ते कॅबिनेट डिसिजन असलें जाल्यारूच असले वेव दितात. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कारण इश्यू खूब आसता. म्हाज्या लक्षांत ना तो इश्यू कॅबिनेट आयला की ना. कॅबिनेटा जर इश्यू आयला आनी कॅबिनेटा मार्फत तर तें जालां जाल्यार तें रिकन्सिडरेशन करपाची जबाबदारी ही परत कॅबिनेटाची आसता. सो हांव तातूंत लक्ष घालून तें पळयतलो आनी त्या नंतर तेचेर सुचोवणी करतलो. But you were not aware about this thing, sir? नाही कशें आसता हाय पावर कमिटी आसता. हाय पावर कमिटी इफ एग्रीड एनीथींग हाय पावर कमिटी मेंबर म्हणून सुदीन ढवळीकर ना. थंय हाय पावर कमिटी कोण आशिल्ली ती पळोवची पडटली आनी हाय पावर कमिटीन जें डिसिजन घेतलां तें आमी इम्प्लिमेंट करता. तें सगळें पळोवचें पडटलें आनी त्या नंतर तेचेर हांव सुचोवचें. ओके. हाय पावर कमिटी आसतात लक्षांत आयलें. हाय पावर कमिटी नॉमिनेट केल्ली ती डिसिजन घेवपाक ती एकूच इलेक्ट्रिसिटी न्ही. देर वॉज नंबर ऑफ डिसिजन बेस्ड ऑन दॅट हाय पावर कमिटी हॅज टेकन नंबर ऑफ डिसिजन. हें पर्टिक्युलर डिसिजन त्या हातूंत आसतलें इट वॉज अ क्लब. तो एकूच आमचें नाशिल्लें सगळे हेजो क्लब सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता रस्ते PWD बाकीचे ट्रान्सपोर्ट सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता तें हाय पावर कमिटी डिसायड करता. सो हे 2 कोटी वेव्स केल्या ते तुमच्या हातीन कांयच ना. तुजें लक्षांत येवना अजून. ना. हाय पावर कमिटीन जर तातूंत घालून तें जर हें करून एप्रुवल जर कॅबिनेटाक घेतलां जाल्यार परत रिव्यू घेवपाक कॅबिनेटाक वचचो. सो कॅबिनेट हेजेर हाय पावर कमिटी बी आसा. कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तें वेव केलां की ना तें पळोवचें पडटलें. But according to you, sir, do you think it ना was म्हाका the right पळोवचें पडटलें decision, कारण sir? म्हजे कडेन पळय आतां but सुद्दां the 2 crore hasn't been 100 buy- फायली क्लियर ना करून कित्याक कारण खुबशे लोक सुद्दां बोबाळ करताले कित्याक लोकांची पेनल्टीज आहात त्यो सरकारान जेन्ना ऑपोजिशनान सर जेन्ना आवाज केलो तेन्ना खंय ना खंय तुमी चड उलयता अशें म्हाका दिसता. लोकांक पेक्षा मिडिया जर चड उलोवपाक लागले जाल्यार तें चड जाता. सो म्हजें तुमकां रिक्वेस्ट ना की तुमी हेचेर मातसो सुचोवप करपाक जाय. आमी कितें सांगलां 3 म्हयने दिया आमी सगळें जाग्यार घालता म्हणून जेन्ना स्मार्ट मिटराचो आनी लोडाचो प्रॉब्लेम आयलो अजून 3 म्हयने जावना न्ही. लेट अस कंप्लीट 3 months. 3 म्हयन्यांनी जर सगळें जावना कारण हो म्हयनो कसो आसा आमकां जी बिलां आतां येता ती मे म्हयन्याची आनी पेंडींग एप्रिलाची येता आनी जून म्हयन्याची. आतां हे जून पावस डिले जालो सगळ्या चडशा लोकां कडेन AC आशिल्ले सो भरमसाट बिलां AC लागून आयल्या हेजे पळयलें तें. पूण हांव परत सांगता आय वॉन्ट टू स्टडी. So in the coming day, the bill will get reduced according to you? डेफिनेटली कारण आतां लायट कमी वापरपाक लागले. AC वापरपाचें बंद जाल्या. फॅन जे 5-5 नंबराचेर फॅन चलतालो तो आतां 1 किंवा 2चेर फॅन चलता म्हणजे त्याची स्पीड कमी जाल्या. सगळें घरान जालां म्हज्याय घरान जालां. लोकांचें कितें उलय म्हज्या घरान जालां. ओके. सो प्रत्येकाच्या घरान जालां. सो लेट अस गीव देम 2 months मिनिमम. तांकांय म्हूण काम करपाक जाय ऑफिसर ते